नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. खंयच्याच मंत्री आमदारान आपली तिकेट गृहीत धरची न्हय. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. पक्ष संघटना 40 मतदारसंघांत घटमूट करची. युतीचे प्रश्नाचेर कार्यकर्त्यांक संदेश. पालिकांक नवे नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष 11तले 8 जाण बिनविरोध. कुंकळी मुरगांव काणकोणा नगराध्यक्षांक वेंचणूक. काणकोणाय विजयाचेच टाय जाल्ल्यान काडल्यो चिटयो. चेन्नई एफसी गोवा आड चेन्नईन एफसी मॅचीन गोवान घेतलो गोंयचो बदलो. चेन्नईन एफसीक घरचे ग्राउंडार मारले 2-8-0. राफायलाक मेळिल्ले पेनल्टीचेर लिओ लुकान तोपले गोल. गोंयाक खासा दर्जाचे उतर दिवन बीजेपी आयिल्ली सत्तेर. गोंयकारांक फटयले. मुख्यमंत्री पार्सेकारान दिवचो राजीनामो. स्पेशल स्टेटसाचेर पार्सेकाराच्या वक्तव्याचेर काँग्रेसीचो फोग. देशान हजारांनी टन भांगर पडून. भांगराच्या अर्थीक उपेगाक केंद्र सरकाराच्यो 3 गोल्ड स्किमी. गोल्ड मॉनिटायझेशन. गोल्ड बॉन्डा बरोबर सरकारान काढले भांगराचे नाणे. आणि लाच घेतना धरिल्लो टीसीपी ड्राफ्ट्समॅन सुरेश परबाच्या जामिनाचेर शेनवारा सुनावणी. रिमांड 3 दीस वाडयलो. परब म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एडमिट. एसीबी रावता स्टेटमेंटाक. खबरो विस्तारान. खंयच्याच मंत्री आमदारान आपली तिकेट फुडले विधानसभा वेंचणुकेन गृहीत धरची न्हय. कामगिरी आनी लोकांचो कल पळोवन भाजपाक तिकेट दितली अशी स्पष्ट शिटकावणी मुख्यमंत्री पार्सेकारान दिल्या. मुख्यमंत्री म्हूण 1 वर्स पुराय केले उपरांत तांणी प्रुडंटाक खासा मुलाखत दिली. युतीचेर विचारले तेन्ना मात तांणी कार्यकर्त्यांनी 40 मतदारसंघांत पक्ष संघटना घटमूट करची असो सूचक संदेश दिलो. फुडली विधानसभा वेंचणुकेची जेन्ना तिकीट डिस्ट्रीब्युशन जातलें, यू विल प्ले अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आजो तुमी हे गजाली मती घेवन तुम्ही तिकीट डिस्ट्रीब्युशन करतले काय तो आयला निवडून देर इज अ सिटींग एमएलए और सिटींग मिनिस्टर सो ताका तिकीट दिवंकच जाय हे धोरण आसतलें. परफॉर्मन्स विल प्ले अ मेजर रोल. दॅट इज देयर निश्चित. बेसिक गजाल तुम्ही म्हणटात की सगळ्यांनी आपल्याक तिकीट मेळटलीच हाजी शाश्वती धरची न्ही. दे नीड टू पुल अप देअर सॉक्स. एक्झॅक्टली. लहान मतदारसंघ आणि त्यामुळे जनतेचो आणि मतदारांचो पल्स हो मनशाक कळूंक जाय. नंतर त्याची काळजी घेवंक जाय. इल्ली आश्वासनां फाटली इलेक्शनाक कमी दिल्ली जाल्यार ही टिकाय इल्ली कमी जावपाची म्हणून व्हेरी फ्रँकली म्हणपाक हरकत ना. पूण राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका दिसता की ना एकच गजाल धरली तीच धरून रावूंक जाय. जर परत एकदा त्याचो व्यापक विचार करून साधक बाधक विचार करून जर थोडो डिबेट करचो तुका निर्णय घेवचो पडटा जाल्यार डिबेट केलो जर तो जाल्यार इट कॅनॉट बी टर्म्ड एज यू टर्न. केडरा कडच्यान एक आवाज येता सारको की स्वतंत्रपणान वेंचणूक लडोवची. तुमचें हें दिसता की ना युती आसप गरजेचें उगीच खेळ करपा नाका तसले गजालीं कडेन. आमच्या सारक्या पक्षान 12 जागा ह्यो आमी सोडलेल्यो. पूण जो पक्ष संघटनेचेर विश्वास दवरता आनी संघटनेच्या आधाराचेर फुडें आयला त्या पक्षान 5 वर्सां सत्ता भोगतकीर ना ते आमी 28 रावतले हे करून चलना. निदान संघटनेचें नेटवर्क जें आसा हे 28 वयल्यान ते 30 वचूंक जाय, 32 वचूंक जाय, 35 वचूंक जाय. हे करतना मोगो जाय काय मोगो नाका न्ही तो प्रश्न जेन्ना तो प्रश्न निवडणुकी वेळार आमी घेतले. पूण आज एज ऑफ नाव संघटना ही 40 मतदारसंघात उभी जावंक जाय. यू आर किपिंग दॅट ऑप्शन ओपन. 40 मतदारसंघ स्वतः भाजपान लडोवपाचें ऑप्शन तुम्ही ओपन दवरता. आज पर्यंत जो आमचो संघटनात्मक जो आमचो आलेख ग्राफ आसा तो तसोच आसा. 11 पालिकांच्या ऑफिसाचो नवे नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षांनी ताबो घेतलो. कुंकळी मुरगांव काणकोणा नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षांक वेंचणूक घेवची पडली. काणकोणा विजय पै खोत आणि तवडकराच्या पॅनलामध्ये टाय जाल्ल्यान निमणे चिटयो घालून नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष काढले. दोन्ही चिटयांनी विजयाचे उमेदवार आयले. 8 पालिकांचे नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष पयलीच बिनविरोध आयिल्ले.
in the name of God, solemnly affirm that I will bear true. पूण सगळ्याचे फुडें वोट घेवप म्हळ्यार अशें दिसता म्हाका की मडगांव म्युनिसिपालिटीन परिवर्तन जाल्लें आहा आणि तुम्ही जी पण ही जबाबदारी म्हज्या खांद्यार दिल्या म्हणजे सगळ्या काउन्सिलरांनी म्हज्या खांद्यार ही जबाबदारी दिल्या ती हांव तुमकां मोठ्या आत्मविश्वासान सांगता की आय विल सी टू दॅट आय विल कॅरी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माय शोल्डर्स विथ माय सिन्सियरिटी अँड विथ इंटेग्रिटी. मडगांव शहर म्हणजे हो कन्सेप्ट दोळे मुखार दवरून जर सगळ्या काउन्सिलरांनी काम करत जाल्यार मडगांव शहर हे मॉडेल मडगांव जावपाक शकता हे तुमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. आमकां लॉट घालची पडली आणि डिसायड करचो पडलो कॅन्डिडेट इलेक्शनाक लागून म्हणजे कोण इलेक्शनाक जालो जे हांगचे थळावे आमदार जे निवडून आयिल्ले आसात ताचे विरोधांत लोकांचे संबंध हे खतखतताले. कारण कितें? कारण की ह्या काणकोण पालिका क्षेत्रांत जावं ह्या काणकोण मतदारसंघात विकास 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 म्हणून फक्त नांवा पुरतो उरलो, खंयचोच विकास जो आसा हांगा जालो ना. As an MLA, I will ask them to take up that garbage plant first, because number one. And number two is the fish market. पयलींच्या काउन्सिलान बेश्टीत मजा करून 5 वर्सां घालयल्या. म्हाका तशी आमच्या काउन्सिलाक करपाक दिवपाचें ना. Yeah, we are going to development, and as I have said before as well, we will do development. We are together now. As it's my first day today, so we all 12 wards will sit together. We'll hand in hand. See, first of all, let me tell you, Kumpoli Municipal Council is not a poor council. In the past, so many good things have happened and bad things have also happened. ह्यो गोष्टी आम्ही थारायना, ते नगरसेवक थारायतात. हे तेंचें काम. तांकां जर बदलूंक जाय जाल्यार 6 म्हयन्यांनी बदली येता, तांकां जाय जाल्यार 5 वर्सांनी बदली येता. ते कांय प्रॉब्लेम नासता. ही लोकशाही. यू हॅव टू एडमीट दॅट डेमोक्रेसी परमिट्स दीस. कायद्यान खंयचेच बंधन ना 5 वर्सां आसचें म्हणून जावं 1 वर्स आसचें म्हणून. 5 वर्साचो जो टर्म आसा म्हाका दिसता आयज पासूनच ही आमची कामगिरी किंवा आमचे कर्तव्य बजावपाची आमची जी वाटचाल आयच्यान सुरू जातली. उपनगराध्यक्ष म्हणून बाय मर्लिन डिसोजा ही सुद्धा एक सिनियर नगरसेविका आसा. सगळे 20 नगरसेवक एक टीम कशी म्हापशाच्या उदरगती खातीर वावरतले. नगरपालिकेची ओथ सेरेमनी जाली. सगळ्या 10 नगरसेवकांनी ओथ घेतली. आता फाल्यांच्यान नगरपालिकेचें काम सुरवात जातलें. 10 नगरसेवक नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष सकट कोणाचें मतभेद नासतना एकत्र काम फुडें सुरळीत व्हरतले आणि पेडण्याच्या विकासाकडे लक्ष दितले. वाळपय रामदास शिरोडकार नगराध्यक्ष, सहजीन शेख उपनगराध्यक्ष, दिवचले राजाराम गांवकार नगराध्यक्ष, अजित बिर्जे उपनगराध्यक्ष, केप्यां फिलू डिकोस्ता नगराध्यक्ष, पावलो फर्नांडीस उपनगराध्यक्ष, सांग्या किरोज क्रूज नगराध्यक्ष, अमिता मापारी उपनगराध्यक्ष, कुडचड्यार विश्वास सावंत देसाई नगराध्यक्ष, प्रज्ञा नाईक उपनगराध्यक्ष. चेन्नईत FC गोवा आड चेन्नईन FC मॅचीन गोवान चेन्नईचेर बदलो घेतलो. चेन्नईन FC घरचे मैदानार 2-0 मारले. नवो स्ट्रायकर रफायल कोएलोक लागून मेळिल्ले 2 पेनल्टीचे लिओ मोरा आणि लुकान भांगर केले. दोगांयनी एक गोल तोपलो. पयल्या हाफान गोंयची गेम बरी डिफेन्सिव्ह जाली. मात गोंयान 1 गोल मारले उपरांत मॅचीन नेट घेतलो. ही मॅच जिखून FC गोवा 14 पॉइंट घेवन पयल्या सुवातेर पावल्यात. विराम.